दानियेलाच्या पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना ते मनीस सांगाता मेळून भितर सरले आणि दानियल आपल्या देवा मुखार प्रार्थना आनी विनंती करतलो तो तांकां मेळ्ळो. ते रायाशी गेले आणि राजाज्ञे विशीं तांणी रायाक म्हळें, राया, कोणी एक मनीस 30 दीस पर्यंत तुजे लागीं शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवा लागीं वा मनशा लागीं प्रार्थना करीत जाल्यार ताका शिवांचे धोलींत उडोवंक जाय म्हूण तुवें राजाज्ञेचेर सही घाल्ली न्हय. रायान जाप दिली, रद्द करूंक जायना त्या मेदियांच्या आनी पारसियांच्या कायद्या प्रमाणे घेतलेलो निर्णय थीर आसा. तेन्ना तांणी रायाक म्हळें, राया, जुदाच्या निर्वासितां मदलो दानियल तुजी वा तुवें सही केल्ल्या राजाज्ञेची पर्वा करिना आनी दिसाक 3 फावटी तो प्रार्थना करता. हें आयकून राय भोव कंतिश्ट जालो. दानियेलाक सोडूंक ताणें निश्चय केलो आनी ताका वाटावंक एक वाट सोदून काडचे खातीर दीस पडासर ताणें आपली तकली झरयली. पूण ते मनीस सगळे सांगाता मेळून रायाशी परतून आयले. तांणी म्हळें, मेदियांच्या आनी पारसियांच्या कायद्या प्रमाणे रायान एक फावटी राजाज्ञा वा आदेश प्रगट करतास तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडास धर. तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आनी ताका शिवाचे धोलींत घालूंक फरमायलें. रायान दानियेलाक म्हळें, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं. तेन्ना तांणी एक फातर हाडलो आनी तो धोलीच्या दारार दवरलो आनी दानियेला विशीं घेतलेल्या निर्णयांत कसलीच बदलावण जायना जावच्याक रायान फातराचेर आपली आनी आपल्या सरदारांची मोर मारली. उपरांत राय आपल्या रावलेराक गेलो आनी उपास करून ताणें रात सारली. कसलेंच खाण हाडून ताका दिलें ना आनी न्हीद ताका पडली ना. सकाळी फुडें दीस उदेवच्या वेळार राय उठलो आनी तुर्तान शिवांचे धोलीशी गेलो. धोलीशी पावतास ताणें आकांतान भरून भोब मारली, दानियल, जिव्या देवाच्या सेवका, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय त्या देवाच्यान तुका शिवाच्या घासांतलो निवारूंक जाला. तेन्ना दानियेलान रायाक जाप दिली, राया, लांब आवक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाची तोंडां बंद केली आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार हांव निरपराधी आसलो आनी तुजे मुखारी हांव निर्दोशी. रायाक व्हरतो संतोश जालो आनी दानियेलाक धोलींतलो भायर काडूंक ताणें फरमायलें. दानियेलाक धोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगळ्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विश्वास दवरलो. दानियेलाचेर आरोप घाल्ल्यांक रायान आपोवंक धाडलें आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते धोलींत घालूंक फरमायलें. ती धोलीच्या थळाक पावच्या आदींच शिव तांच्या आंगार पडले आनी तांच्या हाडांचे कुडके केले. उपरांत दारियुस रायान आख्या संवसाराच्या सगळ्या भासांच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरयलें, परिपूर्ण शांती तुमचे सवे आसूं. ही म्हजी आज्ञा. म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकांन दानियेलाच्या देवा मुखार तोतरूंक जाय आनी भियोंक जाय, कित्याक तो जिवंत देव. ससनाक तो चियेता, ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता. सर्गार आनी पृथ्वेर तो खुना आनी अजापां करता, कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेरुसलेमाक सैन्याने वेडो घाल्लो तुमी देखताना ताचो विबाड लागीं पावला म्हूण जाणा साया. ते दळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक पळोवन धांवो, शहरा भितर आसात ते भायर धांवो आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेले घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. हा बिरमोत त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितेल्यांची. गांवांचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तालवारीक बली जातले आनी थोडे परकी देशामध्ये गुलाम जावन शिंपडतले आनी हेर जातींच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयांतळा मस्तितले. सुर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुना दिश्टी पडटल्यो.
बुंचेर धर्याचे आणि उसांबळलारांचे घास ऐकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्योस लगतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा ते कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन खुपांचेर आयलोलो दिश्टी पडटलो. ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. देवाचे उतार हे.